बुधवारा मंत्रिमंडळाची बसका जाली। ह्या मंत्रिमंडळाच्या बसकेंत भलायकी खात्यान केल्ल्या सुमार 12 कोटी खरेदेक मंत्रिमंडळान मान्यताय दिल्या। तशेंच मांडवीत रावपाक कझिनोक आनीक 6 म्हयन्याची मुदत वाड दिल्या। त्या भायर संजीवनी साखर कारखानो जो सहकार खात्याच्या खाला आशिल्लो तो आता शेतकी खात्याच्या खाला हाडला म्हण माहिती मुखेलमंत्र्यान दिल्या। RD एक्सक्लुसिव्ह खातीर पर्वरेच्यान गौतम शिरोडकार। ऑन्कोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट हांकां कॉन्ट्रॅक्ट बेसिसचेर एका वर्सा खातीर डायरेक्टली गोवा मेडिकल कॉलेजीन घेतलेले आसा। ताजे उपरांत एक्स पोस्ट फॅक्टर अप्रुवल ऑफ द डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसीस हांचे एक्सपेन्सीस कोविडा खातीर वेगवेगळे जाल्या ताका अप्रुवल दिला। ताजे उपरांत आपणा घरांत इट इज अमाउंट अप्रॉक्सिमेटली सगळो एक्सपेन्सीस तेजो 12 करोडचे सुमार वता। 12 करोड्स बाकी सगळो फाटल्या सगळे कोविड केअर सेंटर्स आनी हाजो सगळो एक्सपेन्सीस येता भितर। आपल्या घरात जे काही PWD वर्क केल्ले एमर्जन्सी बेसिसचेर ताका अप्रुवल आशिल्ले। ताजे उपरांत गोवा पब्लीक सर्वीस कमिशन ताका ताजो रिपोर्ट जो आसा ताका अप्रुवल दिला जो फुडल्या असेंब्लीत प्लेस जातलो। ताजे उपरांत अपॉइंटमेंट ऑफ द नर्सीस आनी अटेंडंट इन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आमी जे नवीन कोविड हॉस्पिटल म्हणून डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल केले थंयसर स्टाफ नर्सीस अटेंडंट हांगा घेवपा खातीर अप्रुवल। इट इज द स्टाफ नर्सीस 6 पोस्ट अटेंडंट 4 पोस्ट। इट इज आपलो 4 लेनिंग ऑफ द हायवे जो एक PWD चे काम आशिल्लें बायवेजन ताका दिला। बिझनेस रुलान एक आशिल्ले आमची संजीवनी शुगर फॅक्टरी आतापर्यंत कॉपरेटिव्हच्या अंडर आशिल्ली तिका आज आमी डायरेक्टली एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटाच्या अंडर हाडली गेली। काही आमचो स्टाफ आशिल्लो जो ऑलरेडी काम करता इन्फोटेक कॉर्पोरेशनाच्या मार्फत तांकां परत एकदा कंटिन्यू केला। कोविडाच्या खातीर एव्हरी एन्युअल कॉन्ट्रॅक्ट आसा तुमचो तो कंटिन्यू केल्लो आसा।